अर्धा पॅकेट दूर घाल. अबे किती बंद करतो आता. बाहेर ते पहिले बाहेर खूप आवडे रे. खूप उरशे पिऊ टिक लागणार तू त्याच्या पूच्या पू. अरे तू खबर ना पू अंगला होता पू बाहेर होता पू अंगला होता त्याची पाठी छोटं ना. आणि किरण मम्मा मॉर्निंग एवरीवन. हांव आतां जस्ट उठला आनी म्हाजो छोटू बीन हांगासर क्लीन जाता. म्हाजो शाणू बाबू म्हाजो छोटू बी हांगासर न्हांवपाक लागला बाबडो. क्लीन जाता पळय म्हाजें शान आतां. अरे इल्लेशें शान आतां शान. सो हांवें जस्ट ब्रश बी केल्लें आसा. म्हाका क्लीन करता म्हाका लेवता. बट हांव आतां जस्ट फटाकसो असो हांव अशें फ्रेश जावन येता न्हांवन बी येता हांव आनी मागीर मेळटा. अजून हांवें ब्रेकफास्ट बी कांय करुना बिकॉज हांव आतां जस्ट उठला. अशें क्लीन करप आसता पांय बी हें शाणू. सो हांव न्हांवन येयल्लें आसा. हांव न्हांवन फ्रेश जावन येयल्लें आसा. पोर्चुले हांगासर मोगवाला सिक्वेन्स चल्लेलो आसा. सीन सॉरी पोर्चुले मोगवाला सीन चल्लेलो आसा. पळय कशें रावला पळय शाणू. हात बी पळया तेगेले कुचकू कुचकू कुचकू. मम्मा चायवण किती केला. चपाती केला फळ ब्लॅक सी. अरे हांवें इंट्रो शूटूच करूंक ना. पळय घे तें. सो हॅलो एवरीवन. कशी आहा तुमी सगळी. गूड मॉर्निंग. तुमी पळयता आसतली आफ्टरनून टायमार ताका लागून गूड आफ्टरनून. सद्या टायमींग आफ्टरनून चाललो आसा. सारकी 12 जालां आनी हांव आतां जस्ट न्हांवन बी येयलें. एक्चुली हांवें पयलीं जो शूट केलो गूड मॉर्निंग म्हणून. आफ्टर दॅट हांवें मातशें म्हाजो रूम क्लीन बी केलो. पुसून बी काडलें हांवें बिकॉज छोटू म्हाज्या रुमान आसता सो तें म्हाका निवळ करचें पडटा. सो क्लीन बी केलें आनी मागीर हांव फ्रेश जावन येयल्लें आसा. आनी ताका हांवें आतां सकयल हाडलेलें आसा आनी दार बी सगळें बंद केलां तें भायर धांवपाचें न्हू म्हणून. आतां सगळे कडेन भोंवता आतां. ना रे पोचू कितें तरी सोदता पोचू. आपलो बॉल सोदता आसतलें. आतां बॉल सोदतलें आनी बॉल घेवन खेळत रावतलें तें. पोचकू हांगाशें येयलें तूं. सो हांगासर हांव लॉलीपॉप खातलें पयलीं जी म्हाका म्हाज्या फ्रेंडान लखनौच्यान हाडलेली. आनी एक हाडलेली ती बरी लागताली स्टार टायप आशिल्ली ती अर्दी खाली आनी मागीर म्हागे छोटून तेजेर हात मारलो सो ती म्हाका भायर मारची पडली. केक उरला. जेयली आतां म्हणलें जेयली म्हणून छोटू तेजे शेपडे घेवन बसला. रे छोटू. सो आमचो गॅस बी हळशीक आसा प्लीज इग्नोर करात. हांगासर आत्तां रांदून जाल्लें आसा मम्मालें. मम्मा म्हाका लागून साखरे चपाती करता बिकॉज नॉर्मल चपाती हांव खायना म्हणून. मे ओके ओके. मम्मान म्हाका वडणी घेवन यो म्हणून सांगला. तेजी साखरे चपाती. आयज हांव घरा कडेन आसा सो हांव आयज बरें बिचीर बी वयतलें म्हणून फ्रेंडा वांगडा बट तें हांव वचोंक शकना बिकॉज आमच्या दारान आख्खें खणपाक लागला आनी तेका लागून म्हाका म्हाजी गाडी काडूंक मेळना भायर. हांव तुमकां दाखयता. सो म्हाजी गाडी हांगासर पार्क आसा आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकता फूल खणला. गाडी काडपाक मेळना म्हाका आयज. रे तुमी आमच्या बसला हांगासर खंय म्हणटा तुमी पारिता पा. मम्मा मातशी खंय गेल्ली आसा आनी हांव चिंत्ता की म्हाका वांयगें नाजाल्यार बटाट फ्राय करून कशें फ्रायड रायस करपाक चिंत्तालें बट फ्रायड रायस नाका म्हाका. सो लेट्स सी. आमचें शॉप आसा सो हांवें तुमकां सांगलेलें आसा पळय पयलीं आमचें शॉप आसा सो शॉप बंद केल्लें आसा. चावी काडची पडटली. घेता 2 कांदे 1 टमाट आनी 2 मिरसांग चिंतलेलें हांवें की वांयगें फ्राय करतलें म्हणून बट हांव घेवन येयलां हें सगळें वांयग्याचें भरत करया. कशी तरी मम्मा करता. वांयगे मोठे नासले बारीक बारीकशे आसात सो बारीक बारीकशे वांयगे करून भरत करया. महाराजा पळया छोटू.
सो तव्याक हांवें मातशें तेल लायलां आनी हेका हांव अशें बुराक करता. वांयगे दवरल्या कट करून टमॅटोज एंड चिली. म्हाका लसूण खंय दवरला तें मेळना सो हेंच दवरला हांवें. एंड हांगासर हांव कांदो कापता. जेन्ना बेगन का भरता जालें वांयग्याचें भरत केलें हांवें रेडी जशें म्हाका कळटा तशें. आसा हे वांयग्याचें भरत जेचो हांवें शॉर्ट्स बी रेडी केला व्हिडिओ, बट तो मातसो प्रोफेशनल कसो ना बिकॉज जशें म्हाका कळटा तशें हांवें केलां. हितून लसूण बी घालपाक जाय दिसता जे हांवें घालूंकूच ना. जेयता फटाफट आनी तुमकां मेळटा. आईन म्हजे बटाट फ्राय केल्ले आसा सो पयलीं जेयता मागीर मेळटा. सो आयज हांवें लंचाक शीत वांयग्याचें भरत आनी एक बटाट्याचे काप घेतलेले आसा. हांवें भितर घातले परत हांगासर सुसू केलें ताणें परत पुस जाय आतां आतां हीट दिसता ताका आतां हांगा रावपाचें ना. तें कसलें पळयता पळय पोचू धांवपाकू रावल तें आतां. आवय लागलें म्हाका. सो मम्मा येयली नुस्तें घेवन. तिका हांवें एक्चुली दारा कडेन राव म्हणून सांगलें. हांव येता कॅमेरा घेवन म्हणून नुस्त्याचो व्हिडिओ काडपाक जालें. कसलें नुस्तें हाडलां हांव जाल्यार खावचें ना. जेन्ना बांगडे माजराक बांगडे हाडलेले आसा मनशाक लेपो हाडले. तुमी पळयलां आसतलें हांवें दिसांनी नुस्तें खायना. हांव नुस्तें खावपाचें तेन्ना स्टार्ट करतलें मम्मा जेन्ना कुल्ले हाडटले आमगेर जाणा मरे मोठ्या धांग्याच्यो. पापी म्हणटलें हांव न्हू. हांव पापी न्हू हांव गोवन हांव ताका लागून खावचें पडटलें म्हाका. माजरांक लागून करता ती आतां. माजरांची चड सेवा जाता मनशाच्या ती न्ही बाबा ती उलोवंक शकना. हे गो हे जाय आनी तें जाय म्हणूंक शकना. तुमी मनशां म्हणूं शकता. मम्मा तें जाय मम्मा हें जाय कितें गो व्हिडिओ काडटा म्हणलो. आनी तर हांव केन्ना धुयली गो तुवें ह्यो आयदनां इतक्यो. हांव आतां इल्लें क्लीन करतलें म्हणून तेंच तुका येवन सांगलें न्हू हांव मम्मा क्लीन करता म्हणून. येदी व्हडलो लेपो. हांव म्हाका वॅजूच कितें केल्यार बरें दिसता आतां. येदी मोठे लेप खावपाक म्हाका. पयलीं ते आयदनां जाग्यार दवरता येता राव म्हाजो स्टँड घेवन येता हांव पयलीं. सो आमी न्हू तुमी म्हणटलें कितें अर्दे कुठे शूटाक केलें म्हटल्यार जेवपाचें मागीर डायरेक्ट परत नुस्त्याचें तशें ना. एक्चुली जेवन बीन हांव न्हिदलें मातशें म्हाज्या छोटू वांगडा. छोटू घेवन न्हिदलेलें हांव आनी छोटू आतां उठला आनी हांवूय उठलें. त्या बावडे जेलीन बंद केल्ले भशेन ते थंय भितर बसलेले आसा. ओ उलो मारता डायरेक्ट कळटा का. छोटू म्हटलें की हां आपूण आवाज येता आसतलो तुमकां मे 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 करता. सो पयलीं हांव हें घेवन येता स्टँड घेवन येता आनी मागीर म्हाका आयदनां मातशें जाग्यार दवरपाक जाय आनी म्हाका लागून स्वताक लागून वॅज कितेंय करपाक जाय बिकॉज लेपो केल्ल्यो आसा. करता म्हटलेलें हांव येवची पयलीं ती परत भितर दवरलें. आतां कर तूं. हांव वयता दुकानार. हें कितें दवरलें हें माजराक लागून दवरलें उकडुपाक. सो पयलीं हांव हांगासर सगळें जाल्यार दवरता. सो म्हाका पुलाव खावंकशें दिसता. पयलीं भाजी पळोवया भाजी घेवन येवया. सो हांव ही सगळी भाजी घेवन येयल्ली आसा. सो मम्मान हळदूळ मटर काडून दवरला आनी तितून बिन्स कापलेली आसा बारीक बारीक. कांद्याचे पात टमाट ही गाजर कॅप्सिकम हे म्हाका कापपाक जाय. आतां म्हाका हें जाय पुलावाची पानां जाय. रात जाला पानां एक दिसांची काडिनात बट म्हाका एक तरी जाय. सो मम्मान म्हटल्यार एकूच काड म्हणून चड काडनाका. वजीकान गेल्लो आत्तां येयला. कितलो लेट रे तुका आयज आनी येताच छोटूक धरला. छोटू नोटो सुसू केल्लें आतां न्हू रे वदळ पळय. आनी जिमीक बी म्हणटा आवय तोय गेलो आपणा पळय म्हणून. एक पया पळय हें आपूण ताका खावपाक. छोटू आमची 2 बाल्कनी आसा. त्या वाटेन गेल्लें हांव त्या वाटेन तें झाडू दुसऱ्या वाटेन आतां येयला हांव बाल्कनी. पुलावाची पानां सॉरी
सो पुलावाची पानां मेळ्ळी म्हाका पळया हांगासर पिंपल येयला पळोवंकूच नाशिल्लें हांवें एक हांगा येयलो तो खबर आशिल्लें म्हाका हांगा येयलो दोनी चिक्सार येयले अर्धा पॅकेट दूध घाल. ए म्हाका करपा दी गो मागीर कर तुझे. किराणी जाय कळसा दुकानाच्यान सो हांगा तेल घातला हितून ते म्हणटल्या आनी खंय गेले गो ह्या मम्मान थोडे कितें काडला ह्यो बडयो कितें म्हणटा मग हेका तिकी लॉंग आनी काली मिरी या लॉंग हे काली मिरी आनी हांवें हांगासर भाजी कापला शिमला मिर्च कांद्याचे ते वयले पात हे टमाट गाजर आनी हे पुलावाची पानां आनी हे ते सॉरी हे वयले पात आनी हे सकयले ते कांदो कसो आसता तो आनी हितून त्यो आसा ते हांव आतां आयदनान काडटा सेपरेट हांवें काडले हे बीन्स आनी हे मटर तेल गरम जालें बट मम्मा ते फूल कशें आसता पळय आय डोंट नो ताका कितें म्हणटात ते सो ते हाडपाक गेल्ली आसा मागीर वांगडाच सगळे गरम मसाला तितून घालपाक जाय मार येयले सो मम्मा थंय दवरली मम्मान म्हाका दिले हे इतलेच घाल खंय इतके घाल खंय तिका म्हाजेर ट्रस्टूच ना म्हाजे कुकिंग स्किल्साचेर कितें घाल म्हणटा सगळें घाल पयलीं पान घाल म्हटलें मग ते आत्तां सांगलेले पण हांव विसरले ना अशें म्हणूंक शकना न्हू तूं यू आर ऑन द चॅनल हे येयले पळय हें सांग मम्माली शेपडी आत्तां दुकानार आशिल्ली ते वांगडा पळय घालया डायरेक्ट घालया हॅलो आनी सो तेलान हे सगळें घालता पयलीं आवय थो पानां मागीर आतां पुलावांची पानां मिक्स केलं का पान घातले ते घालून वगैरे खोकल्ले करून दोन तरी म्हाका कितें खबर म्हाका कसले वेगळे करपाक जाय वेगळे केले तर मागीर घालपाक घालपाक तूं कितें जालें तुजें कित्याक पवारचू मम करता मरे हांगासर राव सो हांगासर सेपरेट कित्याक करून दवरलें काय खंय चूज मोबायल आनी भितर पडोंक आसा टमाट घाला मातशा वेळान न्हू ताका बरें मिक्स करता म्हाका आतांच भूक लागली मम्मान म्हाका सांगलें टमाट बी घालून पयलीं हांव रांदतालें एक्चुली पयलीं मागीर हांवें मदीं स्टॉप केल्लें सो ताका म्हाका याद बीन ना खबरें विसरता सगळें टमाट घातला आतां हांवें हितून बरें मिक्स करता हितून हांव बाकीचे सगळे वेजीस घालता प्लस गाजर बी मातशें घट आसता सो तें जावपाक जाय गाजर कॅप्सिकम आनी मटर मागीर घालता मातशें वेळान
धावतात सगळे धावतात. तू पवित्र पण तुझ्या चल सुबे साल ते सांगतो का उलोबा तू चढ परते उलोबा शिकला माझा भाव. जिमी बोलो जिमी बाबा परते परते उलयना जाल्यार जिमी फक्त डॅडी फाटी धांवता. बरें म्हाका गोबी हाड म्हटल्यार हाडीन तूं. मम्मा हितून आतां बेगीन बेगीन पॅकेटाचे खाली गेले. आं म्हाजे बोट पडले भितर. मम्मान आतां अद्रक लसूण पेस्ट काडला. हरशी पुलाव ते कितें घालना ते मॅजिक मसाला मॅगी मसाला सॉरी हरशी घालताली न्हू आमी पयलीं पयलीं. आतां घालना खंय हें घालूं. आवय बरो वास येयलो घालतात. घालतात सामको बरो वास येयलो. पळय तिगे चाये टायमींग पळय ती शिजता मम्मा इतली शिजयना तशी केन्नाच्यान शिजयता. कितें करूं म्हटल्यार पिवपाची कपान घेवपाची कटकट कटकट पिवपाची. तो आत्ता येयला म्हाका व्हर म्हटल्यार म्हाका व्हरोन जाणा. तो आतां फुलां हांव सांगपाचें आशिल्लें तूं पयलींच धांवलो. तो आतां फुलां घेवन येयला. फाल्यां मार्गशिर्श गुरुवार सो ताका लागून मम्मान ताका फुलां हाडपाक लायलेली. सो फाल्यां मार्गशिर्श गुरुवार फाल्यां म्हाका बेगीन उठयता दिसता येमी. म्हाका बेगीन उठयतलो तूं मम्मा ना हांव कित्याक बेगीन उठो. आवयस जिमी थंय बसलेलो. मम्मीन म्हटलें ताका घे म्हणून व्हिडिओ भितर. तो हांगा येवन बसलो आतां. मम्माक आनी पळयता तुका आनी पळयता. खूंय रे आवयस जालें व्हिडिओन घेतले. आतां ताका आनी पळयता छोटू घे पळय बारकेले पळय. तुम्ही म्हाका एक दीस उडयतलो दिसता. पांयान धांवतात ती बारकेल्या न्हू. मम्मा पळय गो ताका. मम्मा हांगासर पुलावान तांदूळ घालपाक येयला. सो कसले बासमती रायस आयस बासमती रायस. फुगोवन दवरपाक टायम ना न्हू. आतांशें आतां प्लॅन केला. मम्मा विंडो हांवें ओपन केला तें नुस्तें उकडपाक दवरलेलें न्हू. वास हें जाल्लो म्हणून पळय ही डेली धरच्यांनी खेळटा. हे ओलेन हांगा आसा ताका धरपाक ते खंय गेले. आतां पळय ते येवले ताका पळोवपाक लागला. हे बघ हां हे बघ कसले रावला ते. ताका मारपाक रावला. तांदूळ घातले गेली गो एका लोकांक मारपाक. हे पळय आमगेलो बारकेलो कोळंबोर पण कसलो वयता पळय तो. वाघ कसो चलतलो मिनी वाघ. आतां धांवले. पडलो तो. सो आतां लेपो उजरयता पळय मम्मा. मम्मा हांगासर लेपो उजरोवपाक लागला. ओय देवा खंय गो पोचू. मम्मा हांगा लेपो न्हू तें हय ओय गे पोचू. पांयार चडना रे परत. आतां धरू शकना तुका. मेमे उजरयत न्हू ती. आवा 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 यहाँ पे मर्डर हो रहा है. ओय शी मम्मा किती हो मम्मी ते छोटू धरता मरे. ते आपल्या धरून ते काम कर म्हणून दिसता. कशें धरून म्हणून नुस्तें उजरयतलें. फ्राय करता गो. हे पळय आपूण पळोवपाक इल्लो असो पोर. कोणालो तो प्रपोज को पोरू. ओय गे नाट्य लायता गो बाय ते. बाबा म्हाका दुखता शाणो. बाबा ओ पळय पळय अशें
पळय मॅमे पे कशें क्लीन करतात ते तुका तुका कळटा तुका हरव्या खावपा तरी कळटा कांय कळना ताका बटाट्याक पळय अशें माव हांव दीदी मम्मा न्हू उगी रावपा पट्ट करून मारतले मालू मालू आनी किरण मम्मा कितें करतात तुमी ते आपल्या दाखले करतले कितें पळोवन उदक घालपा जाय गो हितून कितले घालू उदक सायडीन नुस्तें चल्ला गरम उदक घालतले हा मम्मा बेगीन बेगीन घालते जातले आनी गरम जातलो ग्लास राव गो फूल घालपाक आनी 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 2 माप कॅमेरा सायडीन दवरून करता दोन जाले आनी तितलेच घाल आनी इतले कोण आमच्या रुमान धाडयता भाकरी करता भाजलेल्या गाजो असं सांडाल थोडी घालता पळय फूल आनी आणि इल्लेशे चड घालून म्हाका बरें मिक्स कर तर सायडीक तांदूळ लागला पडे ते सगळं मध्ये घाल आणि मोठो गॅस कर कुकर लाय धाकणे आणि मोठो कर ते थंय गेले पळयात आनी ते कॅमेरा हालयतले न्हू तशेंच करता मम्मा न्हू जाणा व्हिडिओ शूट करपा लागले न्हू कॅमेरा कडेन ते नाचतले न्हू स्टँडा कडेन आनी ते हाडले न्हू तुका आमच्या अद्रक लसूण पेस्ट ते बी घालता बरें लागता हे सो लेप्या भितर आमी मीठ आनी अद्रक लसूण पेस्ट घातलेलो आसा आनी उरला मम्मा जस्ट इंडियन थिंग्स पिसून घालपाचें वेस्ट करप ना मिरची पावडर घालता इतलो घालू चवळो आनी इतलो हळद मरे मम्मा काबार घाला न्यू पॅकेट हळद वो आता घालतली फिश फ्राय एंड कबाब पावडर कितें पळोवपा जाय तेका पळय नुस्तें पळय मेमे सगळें दाखय मिरची लाव हांगा नाकाक लाव अशी लायल्या बद्दल दिसता हय मस्ती करता आतां ताका सकयल्या शिले जाल्यार त्या पांयाक धरून ते वयर चडटा आपल्याक पळोवपाक जाय म्हणून ओदोळ हांव हांगा रावला जाल्यार म्हाजे वयर चडले तेन्ना हांगा हात आनी म्हाजेर एक हात हांगा आनी वयर पळोवपाक कितें करता ते तुजें नाकशो तोपता जाणा तूं आतां इल्लोसो पुंतू न्हू पूण मातशें व्हडलो जाल्यार वता अशें कितें नाक अशें केलें कितें जाता तुजें नाक अशें केलें कितें जाता मस्तीपण करता दाखोवन घालू
ताका लागून मागीर एका आमी जेलीन घालता बिकॉज ऑफ क्रायम करता इल्लेशें म्हणून नानू का हात धुवपा पडटलें ती पळय आरे तेजे पळोवपाकू कशें मस्ती ते सामके मस्ती ओलेंज म्हणटा राव गो म्हणटा हात लायता पूण ना ते छोटू आयकचे कशें बसला पळय आपूण आनी खंयचो राजा कसो खायले का आवय कसली खोटा मारतात गो मम्मा धावले सो आतां डोरेमोन पळयता हांव मातशें बसता हांगासर ते जाता म्हणसर टायम आसा 3 सिटी जाली आतां हांव गॅस करतलें न्ही हांगासर मम्मान ते करून दवरलेलें आसा तेका फ्राय करपाक जाय मागीर मम्मा करतली तें हय न्हू म्हाका येयलो तेच ते अबीक मारी हाडटाय ते बारकेले ते म्हणटा आपूण बरे भुरगे ओलेंज तू केन्ना फ्राय करतले मम्मा लेपो तू जाय म्हाका मातशें सांग केन्ना करते सो आई हांगासर भाजता नुस्तें जें आमी रेडी करून उडोवन दवरलेलें तें आतां आई भाजपाक लागला पळय पळय पुरो सो हांगासर लेपो फ्राय जातात ही हेका पळयात अशें उदारे पडला पळय ते अख्खी वाट ब्लॉक केली छोटू आनी तिने कशें वयतली थंय कशें वयतलें आवय आवय तिने कशें वयतलें थंय परा कितें वता तुमचें मलें नाका वता तिने वता कितें वता नाका वता नाका खाय ना दीदी खाय ना दीदी ओलेंज न्हू दीदी मनीश दीदी खाय ना रे परा अशेंच खाता मारा तेका मस्ती पाडा कसली करता ते तू खवयता गोवन स्टाईल फ्राय रॉ बी लावून सामकें एकदम रुचीक सो पुलाव आमचो रेडी आसा हांगासर सगळें हेच दिसता भाजीच दिसता हांगासर नुस्तें फ्राय चालू आसा खबर आसा हे पळय कसलें येयला ते पळय तुवें म्हाका घालपा लायलें न्हू दोन शुवर म्हणून हय तांकां सांगू पिवन कितें केलें तें तुजेर सांग गो पिवस हा वीट हाडपाक कामां करता जालें आतां जेवण घेवन येयला पुलाव आनी नुस्तें जाल्यार हेका पळय ते खंय ते कितें ते बुरशेपणां करता छोटू पळय आतां मम्मा मारतली मागीर हें सा फेवरेट मार हाय ना आनी तेय थंय नाचता आवय दुखून उडयलें पराक वय चले मारतले आं पयलीं सांगता सो आयचो डिनर रेडी आसा पळय आमची करता हो आमगे शाणो हो तशें सांगना ताटा कडेन बी वचना हेका वाडपाक पडटा सेपरेट हो मस्त वो 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 मस्त बाय मस्ती करणार आहे मस्ती आहे ते करता बाय मेलो मस्ती करता टाटा उडी मारपाय पळय अबी फॅन आसा पोरा लागत अबी 10 जावन 5 मिनिटं झाली की ए अबी किती करता तू पराठा जे ताटान छोटून तोंड घातलं सनशीप जाल्यार ते दुसरें चेंज करूं पडटलें ते काड पयली बाहेर खूप धावडे रे खूप उरशे पिऊ
पू अरे तू खबर ना पू अंगण होता पू बाहेर होता पू अंगण होता त्याची पाठी छोटं गाव आपण ऑफिस बघा ना त्या फक्त आईच येता पळय पळय सो आयचो व्हिडिओ हांगापर्यंत गायज अशेंच मोग आसूं दी हांव तुमच्या वांगडा फाल्यां परत सेम टायमान मेळटलें आतां हांव चिंतता संडेचे गॅप घेता म्हणजे संडे गॅप घेवपाचें न्हू म्हणून सो हांव रेगुलर रावपाचें खूब ट्राय करतलें डेली ब्लॉग्सा खातीर म्हाका सबस्क्रायब करात आनी इफ हो व्हिडिओ लायक जाता देन एक लायक तरी करात सो हांव तुमच्या वांगडा मेळटा फाल्यां परत न्यू व्हिडिओ वांगडा टिल देन बाय 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 I love you all my YouTube family.